तर राय ताका जाप दिवन म्हणटलो, सतत हांव तुमकां सांगता, जे कितें तुमी ह्या म्हज्या हाती ल्हाना भावा मदल्या एकल्या केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. उपरांत आपल्या दावाक आसलेल्यांक तो म्हणटलो, वसा म्हज्या दोळ्या मुखले शिरा पडलेल्या न्हू देवसराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या ससनाच्या उज्यान. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें ना, हांव ताणेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें ना, हांव पोरको आसलो आनी तुमी म्हाका आसरो दिलो ना, पिडेस्त आनी बंदेत आसलेलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयले नात. तर तेय ताचे लागीं विचारतले, केदळ सोमी आमी तुका भुकेल्लो वा ताणेल्लो देखुल्लो, पोरको वा पिडेस्त वा बंदेत आसलेलो पळयल्लो आनी तुजे कुमकेक येवंक नाव? आनी राय ताका जाप दिवन म्हणटलो, सतत हांव तुमकां सांगता, जे कितें तुमी ह्या म्हज्या हाती ल्हाना भावा मदल्या एकल्या केलें ना तें म्हाकाच तुमी केलें ना. हे वेताले ससनाच्या केस्तीक, पूण भाग्यवंत वेताले ससनाच्या जिविताक. देवाचे उतर हे. आयचे हे पयलें वचप सांत पावलून कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें आसलें. सांत पावलो जेंतिलांचो आपोस्तलो, ताची व्याप्त कसब टेंट करचे, डेरे तंबू करचे आसलें. ताका ताणें तयार करची वस्तू कसली म्हूण बरी कळीत आसली. देखून ती वस्तू ताणें ह्या संवसारी जिविता विशांत आनी ह्या संवसारी जिवितांत मनशाची कूड आनी तशेंच ह्या संवसारी जिविता उपरांतलें सर्गींचें राज कशें म्हूण विवरूंक ताणें उपयोग केल्लें आमकां पळोवंक मेळटा आयच्या पयल्या वाचपांत. तो तंब करनासलो टेंट, आनी ताका बरें कळीत आसलें टेंट ताचो स्वरूप उद्देश केलें म्हणून. ते उपयोग करतात थोडो तेंप काम करतले मनीस रावचे खातीर. कोणी मनीस शाश्वत रितीन डेरेंत रावूंक खुश वरिनात, तांचें काम जाताच फाटीं तांच्या घरा वतात. कोणी मनीस भाड्याच्या घरांत ती चड तेंप रावूंक आशेनात. हर एकल्याच्या मतींत एक आशा आसता, म्हाका म्हजोच म्हणलो एक जागो जाय, एक ल्हानशें तरी घर म्हाका जाय अशें म्हणून. परमेसोल्ल्यांत इस्रायल परजा इजिप्तांतून भायर येना फुडें ती मरुभुमींत आसली आनी थंय ती टेंटांत जियेतालीं 40 वर्सां. पूण ते 40 वर्सांचे तांचे जिवीत तात्कालीक, कित्याक म्हळ्यार देवान तांकां एक बसयलो गांव आसलो आनी त्या 40 वर्सांचें जिवीत जाल्या उपरांत तायऱ्याचें जिवीत तांकां देवान त्या दूद आनी मोवळच्या म्हूण सांगल्यार बसयल्ल्या गांवाक तांकां व्हेलें. 40 वर्सांची अवधी त्या बसयल्ल्या गांवच्या त्या जिविताक तुलन केली जाल्यार भोव मोटवी 40 वर्सां. पूण तेय बाबिलोनाच्या बंदरेक येता पर्यंत सरी सुमार 1000 वर्सां तांणी त्या बसयल्ल्या गांवांत जिवीत करचिलें. ह्या संवसारांत आमचें जिवीत सांत पावलून सांगले प्रमाणे तें मोटवें तात्कालीक तंबांत रावचे प्रमाणे कोणी तातूंत मनीस शाश्वत रितीन रावूंक जियोंक आशेना. ह्या संवसारी जिविताच्या अखेरेक आमकां एक शाश्वत निवास आसा, तें जावन आसा सर्गीचें राज. सोम्या जेजुनो ह्या संवसारांत आयिल्ल्या वेळार तें सर्गीचें राज ताचेर पातयेनी दवरतल्यांक हर एकल्यांक तें बसयलां. तें कशें मेळटा? हें सर्गीचें राज अंत नासलेलें सासणाचें जिवीत तें आयच्या सुवार्थेच्या वाचपांत जेजून आमकां ओपारी मारिफा सांगलां. अखेरेक ताचे मुखार रावता आसतना तो ताच्या मुखार आसल्यांक 2 वांटे करतलो, बरें केल्ल्यांक आनी वायट केल्ल्यांक. बरें केल्ल्या उजव्याक आनी वायट केल्ल्यांक दाव्याक.
आणि तो उजव्याक आसल्याक म्हणटलो हांव भुकेल्लो आनी तो वेळ तुम्ही म्हाका खावंक दिलें, हांव तान येयल्लो आनी तो वेळ तुम्ही म्हाका पियेवंक दिलें, हांव उक्तो आसलो तुम्ही म्हाका न्हेसोवंक दिलें, हांव परको आसलो तुम्ही म्हाका आसरो दिलो. हे कोण हे सकट भुकेल्ले तानेल्ले आनी त्या भायर उक्ते आशिल्ले बंदीत आशिल्ले हे सकडी दुबळे मनीस, अस्कत मनीस, लेस फॉर्च्युनेट म्हणटा आमी, पीपल ऑन द फेरी म्हळ्यार कोणाकी नाका आशिल्ले मनीस, अनकुलोनी पापाचे मनीस, तांचे थंय कोण बिरमोत दाखयता आनी तांकां कितें गरज आसा तें दिता, तसले मनीस त्या मनशां थंय स्वता आपणाकच जेजू म्हणटा आपणाकच तुम्ही पळयले, देखून तुमकां इनाम कसलें, इनाम अंत नासलेलें सर्गींचे रास, तुम्ही हांगासर संतोष पावा. कित्याक म्हळ्यार ह्या तुमच्या संवसारी जिवितांत मोठव्या तात्कालिक तंबाच्या जिवितांत तुम्ही हर एकल्या मनशांतय आनी प्रत्येक जावन अस्कत्यांतय देवाक तुम्ही पळयला, म्हाका तुम्ही पळयला, देखून हांगासर तुम्ही संतोष पावा अशें म्हणून. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी हांगासर बाप डेनिस ताका अंतीम नामान पाठोवंक आनी तशेंच ह्या मरणाच्या रितींत वांटो घेवंक आयल्या. सांत पावलोन सांगले प्रमाणे बरें केल्ल्यांक आनी वायट केल्ल्यांक एक दीस देवा मुखार झट्टेक रावंक आसतलें. जेजून ताच्या वपारींत सांगले प्रमाणे बऱ्यांक आनी वायट केल्ल्यांक विंगड करतले. आज आमचो हो मलगोडो भाव याजक जेजू मुखार रावता आसतना ताका जेजू कितें म्हणटा, भाव डेनिस तुका ह्या संवसारांत 84 वर्सांचे जिवीत दिल्लें, 50 आनी 100 वर्सां ह्या ताच्या सडीत तुका ह्या जाकी जिवीत तुका दिल्लें. ह्या जिवितांत तुवें कितें केलां तें सगळें पळय हांगासर बुकांत बरोवन दवरलां. तुका 2 दोळे दिल्ले आनी ह्या 2 दोळ्यांनी तुवें मनशांतय देवाक तुवें पळयलाय, तांचे कश्ट तुवें पळयलाय आनी तांच्या गरजांक तूं पावलाय. तोरो बाप डेनिसाची मरणाची खबर आयकता आसतना कोच्चीन तावन जोस कुरियानान म्हाका मेसेज दिली तक्षण, आय वॉन्ट टू कम फॉर हिज फ्युनरल म्हणून. वर्सां आदीं मिलारांत विगार जावन आसतना एकलो तरणाटो ताच्या मुखार आयलो. तो पयले फावटी कोडयाळी वचो थंय असं म्हणटा गोतूना आनी तो वळू बाप डेनिस ताका मेळ्ळो आनी ताणें विचारलें तुका कितें जाय गी म्हणून. तो म्हणलो हांव नवत आयलां खंय हेचें म्हणून म्हाका कळना म्हणून. आनी ताणें ताका रावोंक दिलें आनी ताका मार्गदर्शन दिलें. तो वळतावन आज पर्यंत ताजो एक बरो इश्ट आनी ताका देखून आज तो हांगाच आसा खंय म्हणी जोस कुरियान तो आयला पयस जावन ताच्या मरणाक. कित्याक म्हळ्यार ताजे थंय ताणें परकी मनशाक देखलो आनी ताका कितें गरज आसा तें ताणें तो वळ ताणें केल्लें. जेजू ताका म्हणटा तुका 2 कान हांवें दिल्ले आनी ह्या 2 कानांनी मस्त मनशांचे कश्ट दूख तुवें आयकलाय, मस्त मनशांची कुमसारां तूं आयकलाय आनी ह्या वरवीं तांचे भितरले बांदपास मस्त हाळू जाल्यात, तांकां तांच्या कश्टांत सुडका जाल्या. तुज्या कानांनी आयकून तांकां तुवें भितरले ते बांदपास तुवें तांकां सुडका दिलाय त्या वरवीं तांकां. आनी तो ताका म्हणटा कितें म्हूण सांगल्यार तुका एक जीब हांवें दिल्ली आनी ह्या जिबेन तुवें वांजेल प्रगट केलाय, तुवें मनशांक मार्गदर्शन दिलाय. म्हजो एकलो सैरो आसा तो म्हणलो मामा म्हाका ह्या इश्ट पाद्राबाच्या मरणाक येवंक जाय, ची वाट दाखयल्या कटल्यार तान उठोवंक तुझ्या जायना. पुताच्या मेटांनी सोलोन सर्गींच्या राजा खातीर जियोंक कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता. बाबा आमचे प्रार्थन आयक. मरण पावल्ल्या आमच्या मॉन्सिंजर डेनिस मॉरस प्रभू तुवें सर्गींच्या राजाक आपयलाय. तुझे उपादेश पाळजेल्ले प्रयत्न सर्गींच्या सुखाक आनी महिमे बरी जिवितांत व्हरून पावो म्हूण मागता. कितलीशी मिसां भेटयलाय आनी कितलेगी लोकांक म्हजी कूड आनी रगत तुवें वांटले, कितलेगी लोकांक हात उबारून तुवें आशिर्वाद दिलाय. बाबा डेनिस तुका हांवें 2 पांय दिल्ले, तूं दियेसीजेंत विगार्जराल जावन आसुलय ऑर्डिनरी आनी तुका कारार वशेत आसले एंटायटलमेंट, पूण जाल्यार खर्च कालाक बेश्टें करचें म्हणून
जायते फावटी बसांनी गेला एक काडता एक कडे आणि तसे स्कूटराचेर गेलाय तू मस्त गडे तुवें खर्च करूं बगार तुवें उरयलाय देवाच्या राजा खातीर देसीचे खातीर तुका ज्ञान हांवें दिल्लें आनी तें ज्ञान तुवें बरें वाडयलाय मंगळूरच्या देसीच्या विशांत कोणायक कांय कळीत नासल्यार कोणेय काले विचारल्यार तुज्या लागीं तें ज्ञान भांडार आशिल्लें मंगळूरच्या देसीची चरित्र भोव अपूर्वयेन तूं सांगतालो समेस्तांगे जेजू ताका अशेंय म्हणटा आयच्या दिसा पोरण्या जाल्ल्यांत जॉबाक हांवें पिडा येवंक सोडिल्ली ताजो भावार्थ तपासणी करच्या खातीर आनी तुकाय हांवें थोडे कश्ट येवंक सोडिल्ले ते जावन आसात डायबिटीस येवंक सोडलें तुका हार्ट प्रॉब्लेम येवंक सोडिल्ले तुका वेरिकोस प्रॉब्लेम येवंक सोडिल्ले हांवें आनी तशेंच तुका एसेन्शियल ट्रेमर्सी येवंक सोडिल्ले तुजो भावार्थ तपासणी करूंक आनी हें सगळें तुवें तुज्या तोंडा वयल्या हास्या फाटल्यान लिपयलें आनी कळमीत नासतना निरंतरी तूं म्हज्या राजा खातीर वावुरलोय अशें तूं उलयता आसतना बाप डेनिसांनी एक फावटी म्हणलें आसा हांव सांजुजेच्या फिरगजींत बसप्यांत जल्मलो व्हड जाल्लो देखून ताजी सावळी म्हजेर केदाळाय आसा एक फावटी बी साहेबान म्हाका सांगलें थंय उप्पिलांगाडी गरज आसा वच थंय म्हणून हांव गेलो कितलो तें म्हूण गोत्तू ना थंय गेल्या उपरांत बी साहेबान म्हाका म्हळें सांगता पर्यंत थंय राव अशें म्हणून आनी ताज्या उपरांत आनी फावटी गरज पडटना म्हाका पेरमुदे वच म्हूण सांगलें हांव गेलो थंयसर कितलो तें म्हूण गोत्तू ना थंय गेल्या उपरांत बी साहेबान म्हळें हांव सांगता पर्यंत थंयसर राव म्हणून देवदूत सांजुजेक दिश्टी पडलेलो आनी ताणें म्हळें मरयेक तुजी पतीन हाडन घरा हाडूंक तूं भियेनाका म्हणून दूत आनी एक फावटी सांजुजे दिश्टी पडलो आनी म्हणलो मरयेक आनी बाळका काणगे आनी इजिप्ता वचू सांगता पर्यंत थंयच राव म्हणून आनी एक फावटी दिश्टी पडलो आनी म्हणलो मरयेक आनी बाळका काणगे पाटी वचू अशें म्हणून आनी अशें म्हज्या जिणेंत जायते फावटी म्हज्या वडिलांनी म्हाका सांगिल्लें आसा वचू गरजे खातीर गेल्या उपरांत सांगता पर्यंत थंयच राव म्हणलें आसा आनी हांवें तें स्विकार केल्लें म्हणून वडदीच्या वेळार जी कितें भासावणी केल्ली ती हांवें बऱ्या रितीन पाळल्या म्हणून आज स्वामी जेजू आमच्या बाबा ह्या जाकाक बाप डेनिसाक हेंत म्हणटा तुका ह्या संवसारांत 4 वर्सांचें जिवीत दिल्लें भोव अपूर्वयेन तूं जियलाय कळमीत तातना वावुरलाय पळय हांगासर बोंतोणी हांगासर मोरी माय आसा सांजुजे आसा ज्या सांता भक्ता विशयांत मार्तिरा विशयांत तूं उलयलाय तुज्या मणियारपणान ते सगळे हांगासर बोंतोणी आसात सर्वेस्पर देवाचें आराधन करता स्तुती करतात हांगासर ना मरण हांगासर ना दूख बूख आनी ताण आनी पुळासान पिडा काही येना तूं हांगासर राव कित्याक तुज्या 4 वर्सांच्या जिवितांत कलमीत आसतना तूं वावुरलाय आनी तूं सासना पर्यंत हांगासर निरंतरी संतोष पाव दादोशी जा म्हणून आज ह्या आमच्या भावाक जेजू ताका सांगते आसा मोगाच्या भावा भयणीनो आमी देवान बाप डेनिसाक एक देणे जावन ह्या संवसारांत दिल्ले खातीर आनी किंस करताने वावर केल्या त्या लोकांक ताजी सेवा मेळ्ळ्या खातीर देवाक आमी अर्घ दित आसतना आज ताच्या पासत देवाची काकूळ तूं आनी तेंच सासणाचें जिवीत ताका सदांच फावो आसूं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन मागया उबी रावया आनी आमची प्रार्थना सोम्या मुखार दवरया. जवाब बापा आमचें प्रार्थन आयक. बापा आमचे प्रार्थन आयक. क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमची सोडवण कर सर्गींच्या राजाची वाट दाखयल्याय तुझ्या पुताच्या मेटांनी सोलोन सर्गींच्या राजा खातीर जियोंक कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थन आयक. मरण पावल्ल्या आमच्या मॉन्सेंजर डेनिस मॉरस प्रभू तुवें सर्गींच्या राजाक आपयलाय. तुझे उपादेश पाळून जियेल्ले प्रयत्न सर्गींच्या सुखाक आनी महिमे बरी जिविताक
वरून फावो म्हूण मागता बापा आमचे प्रार्थन ऐक जेजूचेर पातयेवन भावडताची जिणी जियोंक प्रयत्न केल्ल्या मॉन्सिंजर डेनिस मॉरस प्रभूक जेजून घडलेल्या ह्या पवित्र बलिदानाच्या बळान पाताक बोगसून अमर जिवितांत भागीदार जायशें दया कर म्हूण मागता बापा आमचे मरण पावल्ल्या मॉन्सिंजर डेनिस मॉरस प्रभूच्या कुटुंबाक मरणा मरिफात जाल्लें दूख आनी बेजाराय हळू करूंक तांचे सवेतू राव बरो आनी दयाळ बुजवणदार जावन तांचे मागणें आयक म्हूण मागता बापा आमचे प्रार्थन कश्टांत आनी मरणाच्या तणीर आसलेल्यांक राख आनी सांबाळ तुजी खुशी करूंक आशेवच्या तांकां तुजो सांगत दिवन जिणयेच्या दादोसकायेन बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक मरणाच्या रितीक आनी दुखेस्त कुटुंबाक बुजोवंक जमो जाल्ल्या तुजें बेसांव लाबोवं आमच्या कुटुंबाची मरण पावलेल्यांक ससान विशेव लाबय भक्ताच्या एकतरान आमकां दृढ कर म्हूण मागता बापा आमचे सर्गीच्या मुगाळ बापा तुजे मुखार दवरलेली प्रार्थना आनी आमच्या काळजांत आसची हेर सगळीं तुका समर्पिता जें कितें आमकां गरज आसा तें तुज्या दयेन लाभय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. काकुळदारा देवा, डेनिस आमच्या भावा याजका पासत भेटयलेले हे तुझ्या सेवकाचें बलिदान मानून घे. तुझे पवित्र सभेन ताणें हेंच बलिदान भक्तीन समर्पिल्लें, तर ताचे वरवीं ताका आतां सर पदकांचें बक्षणें मेळो म्हणून आमी विनम्र काळजान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. सगळीं आमी मरणां जावच्याक जेजू आपूण एकलो मरोंक कबूल जालो. तुजेच खातीर सासनाक आमी समेस्त जी येवच्याक ताणें एकल्यान सापलो जीव दिलो. देखून देवदूतांच्या दळबरां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावटतो सो गुटू परगटुया.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुझ्या साकरा डेनिसाची काकुळट कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जीवन परसो बरवो सुदारून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकवार मरिये देवाचे माये संगती, तिचो पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणया. तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपडटो त्रास म्हणे आमी आमचे शिकलेल्या तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिना पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशा नत्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणली तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समियाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी सोमयान तेंचे भितर येवन म्हाका आपोवन पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटा. मोगाच्यानो आता 12 जाग्यांनी पवित्र एवकारिस्त वाणतेले 4 जण हांगासर भायर माटवांत एकलो याजाक हॉलांत एकलो याजाक वयर येतालो थंयसर आनी 6 जण याजाक नमी जाग्यार हांगासर इगर्जेंत कुमगार वाणतेले. ಯಾಜಕನಿ ಅಂಗಸರಿಯನ್ನು ಕುಂಗಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರ್ಸೋ. ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಹಂಚುವ ಸಮಯ. ಪರಮಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಿದೆ. ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲದವರು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Sormondara basailelia somsaus para pakamona kamsodailia amcha taruka patus martamlai kalutana tuja bagai tuin vat muci tuja mogacha Goya goya Israel Gesù, Inias Mandi,
तुझ्या गोड्या बोल्या इष्टा कर्या ये कर्जान मोच्या सौम्याची सूर येण्या स्वाधीन राहता हा तुझ्या गोड्या बोल्या इष्टा कर्या ये कर्जान मोच्या सौम्याची सूर येण्या स्वाधीन राहता हा तुझ्या
प्रार्थुया. प्रीतीच्या बापा डेनिस, आमच्या याजक भावान तुझ्या पवित्र सभेंत विश्वासीपणान तुझी साखरी करून सर्गीच्या जेवणान तुझ्या भुरग्यांक पसली. ह्या आताच्या मनी अर्पणापासून तुका दिन वाचून सर्गार तुझे मुखामोल रूप पळोवंक ताका फावो कर म्हण आमी तुझ्या लागीं मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. मोगाच्या दया करून बसात. थोड्यो कळवण्यो. इगर्जेंत मरणाची रीत समतस कोणीय जर मरणाचेर दिश्ट घालूंक ना ताणी कुशींतल्यान या कुशींतल्यान आनी त्या कुशींतल्यान येवचे, दिश्ट घालची आनी मदल्या दरवटांतल्यान भायर वयचे. दुसरें, लोकांचो संख्या चड आशिल्ल्यान सेमिस्त्रेंत रावोंक अवकाश नातल्ल्या निमती केवळ गवळी बापांनी, याजकांनी, धर्म भयणींनी आनी कुटुंबाच्या लागशिल्ल्या सांद्यांनी मात्र सेमिस्त्रेक वचचें. हेरां सर्वांनी इगर्जे आंगणांत रावन सहकार सुंचे. तिसरें, सेमिस्त्रेंत मरणाची रीत समतस कापी आनी फळाहार विल्यावरी केल्या. याजकांक आनी धर्म भयणींक हांगासर घंटेच्या तोरेच्या पंदल्यान भायर गेल्यार थंयसर तुमकां मेळटा. आनी हेरांक आमच्या हॉलाच्या पोटिकोंत वेवस्था केल्या, व्हडल्या हॉलाच्या पोटिकोंत. चवथें, आतां मिसाचें बलिदान समतस मंगळूर DCCचे तर्फेन श्रद्धांजली भेटोवंक मुखार येता मनादीक बाप पौल पिंटो निर्मार्गा फिरगजेचो विकार. आनी मुख्य कळवण्यो हांव श्रद्धांजली भेटयल्ल्या उपरांत तिळसितलो. मंगळूरच्या आतंशनातल्या गोळी बापानो, उडपी DCCच्या गोळी बापानो, बेंगळूरच्या निवृत्त आर्चबिस्पानो, याजक भावानो, धार्मीक भयणीनो आनी देवादीन मनसिंजो डेनिस प्रभूच्या कुटुंबादारानो, तशेंच तांची सेवा घेतिल्ल्या पिरगजगारानो आनी तांच्या अभिमानीनो, पेटयल्ली वात करगोन गेली. महिलांची महिला निरंतर दाविल्ली रोदां जेंजोरून गेली. लोकां थंय देवा समोर निरंतर पळयलेले दोळे थंडगार जाले. आख्या वेळार देवाच्या मुतार प्रगट केलें तोंड दांपून गेलें. हें घडलां आमच्या DCCच्या एका शेतीवंत, जानवायेच्या, शिकपी, गूण चिंतपाच्या, समस्यांक पर्याय आत्मीक स्वरूपाच्या मनसिंजर डेनिस मॉरस बापांतय. आनी आमी याजक आमच्या बिस्पां सांगाता, कुटुंबादारां आनी अख्ख्या लोकां सांगाता दूख भोगता. तेच बेजारायन ह्या आमच्या याजकांतय देवाची महिमा पळोवंक, तांकां असलें प्रेरण दिल्ल्या देवाक अर्गां दिवंक, एकामेकाक आनी दुखेस्त कुटुंबादारांक बुजवण फाटोवंक, श्रद्धांजली अर्पूंची 2 उतरां उलोवंक आनी मनसिंजर डेनिस मॉरस बापांक आदिवस मागोवंक हांव हांगा उबो आसा. मिलार पिरगजेंत 3 वर्सां सांगाता वावर केल्लो गोडसो अनुभव घेवन ताच्या उपरांत तांचे लागीं लक्षिला साळावळीन जियेल्ल्या म्हाका तांच्या व्यक्तित्वाची बरी वळख आसा. पदऱ्याप आनी आमकां ना म्हणली बेजाराय भोगता. देवादीन मनसिंजर डेनिस प्रभू 1940 इसवेंत मे 8 तारखेर येसू बशप्या पिरगजीच्या मानेस्त फ्रांसीस आनी जुवान मॉरसाच्या 16 जाणां भुरग्यां पैकी 16 जावन जल्मलो. प्राथमीक शिकाप बशप्यांत समतस 1950 इसवेंत याजकपणाच्या तरबेतीक जिप्पू सेमिनरीक ते भरती जाले. 1960 आनी 7 इसवेंत
तांणी याजाकी दीक्षा घेतली. उपरांत मडंतरांत सहाय्यक, शिरवां इस्कॉलांत शिक्षक जावन 4 वर्सां सांत अंतोन आसऱ्याचो सहाय्यक डिरेक्टर जावन त्याच वेळार DCच्या देव अपणे केंद्राचो डिरेक्टर, उपरांत कर्नाटक रिजनाचो देव अपणेचो चेअरमॅन जावन सेवा. 1970 आनी 5 तावन 1905 पर्यंत कॅथोलिक विद्यापीठाचो कार्यदर्शी जावन वावर करतना DCच्या कुटुंब जीवन केंद्राचो डिरेक्टर जावन ही सेवा तांणी दिल्या. 1980 आनी 5 इसवेतावन 7 वर्सां मंगळूरू मिलाग्रीस ब्रिगेडीचो विगार जावन सेवा. ह्या वेळार नित्यादर नगरांत हाऊसिंग सोसायटीच्या अभिवृद्धीचो वावर, थंयसर लोकांच्या आत्मीक गरजांक पावोवंक थंयसर उबारलेले नित्यादर मायक समर्पिल्ले देव मंदिर ह्या जागांचे वस्ते घर तांच्या समर्पित वावराचे थीक जावन अजुनूय परजळटा. मिलारांत आसतना शाश्वत आराधनाच्या धर्म भयणींचे कोवेंत तांच्या कलमीतनांतल्या प्रयत्नाचो फळ आज मंगळुरांत लोकांक युकरिस्ताच्या भक्तीपणाचे केंद्र जावन आसचें कोवेंत पाद्र्यापाचो उडास सदां उरचें तसलें जावन आसा. उपरांत 3 वर्सां परिमोदे पुर्गेजीचो विगार 1996 इसवेतावन 2001 पर्यंत उर्वा पंपे साहेबिणीच्या पुर्गेजीचे विगार जावन अपूर्बायेची सेवा. उपरांत 7 वर्सां DCचो चान्सलर जावन वावर करतास गवळी बापांनी तांकां 2008 इसवेंत तांचो विगार जनरल जावन नेमक केलो. ह्या वेळार DCच्या जायत्या पुर्गेजींच्या गरजांक पावोवन समस्यांक स्पंदन करून गवळी बापांक गवळीक वावरांत उत्तम रितीर आदार दिला. ह्याच वेळार सांत अंतोन आसराचो डिरेक्टर जावनी दुबळ्या धाकट्यां खातीर तांची सेवा. हे न्हय आसता खाजारी कोर्टींत DCच्या खाजारी कोर्टींत वकील जावन तशेंच ग्लॅडसम होम फॉर स्टुडंट्स त्या मायनर सेमिनरीचो आत्मीक रेक्टर जावन सेवा दिल्या. ते विगार जावन आसता सदां 15 वर्सां चिकमंगळूर DCच्या धाकट्या सेमिनरीचे आत्मीक निर्देशक जावन तांणी वावर केला आनी भविश्यात जायते ह्या जागतीं तावन आज हांगासर आयल्यात. अशें पुरासान लेखी नासतना सुशेग नासतना तांच्या मणियारपणाचो तो वावर. 2018 पर्यंत विगार जनरल जावन सेवा दितास ते न्यूयॉर्क जावन व्हाईट हाऊस हांगाचे चॅपलेन जावन सेवा दिवन आसले. तांची भलायकी सादारण बरी आसली तरी जायत्या वर्सां तावन काळजाच्या पिडेचे समस्या तांकां दोस्तले. अशें 15 दिसां पयलें चिकित्से खातीर कांगनाडी पदमुल्लास आस्पत्रेंत दाखल जाल्ले. चिकित्से खातीर तांकां ICU केल्लें, अंजिओप्लास्ट तांकां केल्लें, पूण मरण पावच्या 2 दिसां पयलें तांकां वाडाक हाडलें. तांकां भेटोवंक आयिल्ल्या लागीं संतोशान बऱ्यान उलोवन आसले. ते आस्पत्रेंत दाखल जाल्ल्या वेळार आमचे गवळी बाप तांकां 2-3 फावटी भेटतना बरेंकन उलोवन तांच्या सवये प्रमाणे बेसांव तांणी घेतलां खंय. मरण पावच्या दिसा सकाळीं 10 वरार आमच्या आदल्या गवळी बापा लागीं बरेंकन उलोवन तांचे बेसांव तांणी मागलां. उपरांत 1 सावन 20 मिनटांनी तांचो आत्मो सर्वेश्वर देवाक तांणी ओपण दिलो आनी आमकां तांणी आदेश मागलो. तांचे व्यक्तित्व आकर्षित, तांचे उलोवणें सादें पूण बायपाशी, केन्नाय हसत्या तोंडान सर्वांचेर प्रभाव घाल्लो ह्या जाक. तांच्या तोंडार राग कोणीय पळयल्लो ना. जीवन तांचें सादें, भोव थोड्यो तांच्यो गरजो. आर्विल्ल्या वर्सां पर्यंत स्कूटरार पेन करचे स्कूटर पदऱ्याक म्हणूनच तांकां नांव पडलां. खंयच्याय गवळीक सेवेची गरज आसतना खंयसर वचूंकय तयार. लायक, याजक, धार्मिकांचे समस्ये, खंती बेजाराय,
एकहीनपणान आयकून रक्त स्पंदन दिवसो सगळ्यांक वळखोसो याजाक देशीच्या हर याजाकांची तांकां बरी वळख आसली. देशीच्या कोणशा कोणशांनी आसच्या सर पुर्गजांची तांकां जप्ती जाणवाय आसली. ह्या पाद्रापाची उगडास दवरचे सकत कॅपॅसिटी रिमेंबर विशेष म्हणलें तांकां भेटले याजाक म्हणटले. तांच्या सांगाता वावरच्या सांगाती याजाकांक उत्तेजन दिवन मुखेलपणाक केदनाय प्रोत्साह दितले. दुबळ्या धाकट्या गरजेवंतांक गुपीत गुमो करचो विशेष गुण हांवें तांचे थंय पळयलेलो. प्रत्येक जावन जायतो प्रभाव मुजेर हेरांचेर पडलेलो तो आयिल्ल्या सैरा याजाकांक या हेरां सैऱ्यांक म्हणयेत वेळ तो दीस या रात म्हणून पळयनासतना तांची सेवा करची, तांकां वेळ दिवचो, तांकां मोगान आयकून तांचे लागीं उलोवन तांकां सत्कार दिवचे तांचे जिणेचे मैपाशी लक्षण. आडलतेच्या वावरांत सरकारी दफ्तराक लोक घाल काम जाता पर्यंत सैरण सांबाळन परत परत वचें आनी काम संपोवचें तांचे तिरासान दाखयता. डेथ मे बी द ग्रेटेस्ट ऑफ ह्युमन ब्लेसिंग. मोरान मनशा जिविताक एक वर्तें बेसांव. मोरणा वरवीं सर क्रंत भिरांत बेजाराय पयस वेतात अशें घडलां आमच्या पाद्रापातय. सर तांचे दुखी माजवाल्यो. एक कवी अशें बरयता, बुडिल्लो सूर्य परत उदेता, दाटिल्ली रात परत उजवाडटा, गडे जाल्लीं मोडां परत आसोर जातात, सुकून गेल्लीं झाडां परत पालयतात, मेकळीं जाल्लीं हाडां परत मेळटलीं, सुकून गेल्लीं हाडां परत मांसान सोंपतलीं, जिवान भरतलीं. हो आमच्या पुणार जिवानपणाचो भावार्थ. हो भावार्थ लोकांक पाद्र्यापण शिकयलो, तो भावार्थ जियेलो, तो तांणी दिसपडते संभ्रमलो. त्या खातीर तांचे मनेरपण ते जियेल्यात. तर हो भावार्थ सर्वांक प्रत्येक जावन तांची सेवा घेतलेल्यांक आनी अदीक करून पाद्रपाच्या कुटुंबादारांक बरोसो दिवं दी म्हणून हांव मागतां. अखेर करतना एक बरयणाऱ्याचें उतरां म्हाका उडास येतात. मोगाच्या व्यक्तीचें मरण आमी आजिवंत आसाव म्हणून उगडास हाडटा, म्हणजे जिणेंत बरें करचें मिसांव बाकी आसा म्हणून कळीत करता. तर पाद्रपाचें जिणें पळयन आमच्या यात्रेक जिणेक जावं दी एक प्रेरण. तांचें प्रेरण आनी धोरण आमी जियेवया आनी फुडें व्हरया. आदेश तुमकां मोन्सिंजर डेनिस प्रभू बापानो परत आमी सर्गार मेळटा पर्यंत सस्नाचो विशीव सर्वेश्वरा तांकां लाभय निरंतर प्रकाश तांचेर पंकय समाधान ते विशय घेवन दीत. आमेन. श्रद्धांजलीची उतरां आतां आमी आयकली आनी आतां मुखार येता देव बरें करूं म्हणूंक मार्सेलीन पिंटो बचपे. Monsignor Denis Morris Prabhucha, Monsignor Denis Morris Prabhucha, मरणातील दुःखच्या सर्व मोगाच्यानु आज मरणाचे मीस भेटवून मरणाची रीत सोलोवन वरचे मंगळूर दिएसेसीचे गवळी बाप अधिक मानाधिक दोतोर पीटर पाऊल सल्डाना आणि तांकां सांगात दिल्ले निवृत्त गवळी बाप अधिक मानाधिक दोतोर
एलोशियस पाऊल डिसोजा, बेंगळूरचे निवृत्त आर्चबिस्प अधिक मानाधिक दोतोर बर्नर्ड मॉरस, उडपी दिएसीसीचे गवळी बाप अधिक मानाधिक दोतोर जेराल्ड आयझॅक लोबो, तुमकां हांव आमच्या मॉरस कुटुंबाच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेतिल्ल्या सर्व याजकांचो, धार्मीक भावांचो आनी धार्मीक भयणींचो हांव उपकार बावुरतां. मॉन्सिंजोराचेर मोग आनी अभिमान दवरून विविंगड फिरगजेतावन आयिल्ल्यांचो आनी पयशिल्ल्या गांवांतावन आयिल्ल्या ताच्या हितचिंतकाचो हांव आभार मानतां. आनी प्रत्येक जावन आमच्या फिरगजेचे विगार बाब मानाधिक दोतोर रोनाल्ड कुटिनो हांणी आयच्या मरणविधीची सर्व मांडावळ घालन आमकां सूक्त मार्गदर्शन दिलां. फादर, तुमचो हांव काळजांतावन उपकार बावुरतां. सांगातच सहकरसिल्ले आमचे सहाय्यक विगार बाब मानाधिक दोतोर वॉझमंड डिसोजा, तुमकां आमचे दिनवास. मॉन्सिंजोराक श्रद्धांजली पटयिल्ल्या फादर पाऊल पिंटो, तुमकां आमी आभारी जावन आसाव. आनी मुख्य जावन मॉन्सिंजोर निवृत्त जाल्या नंतर ते व्हाईट हाऊस हांगासर चाप्लेन जावन सेवा दिवन आशिल्ले. तवळ ह्या संस्थेची संचालकी श्रीमती कोरीन रस्किनान तिच्या कुटुंबाच्या संध्याबरी मॉन्सिंजोराक मोगान पळोवन ताची जतन केल्या. तिसो आनी तिच्या सर्व सिबंदीचो उपकार बावडून देव बरें करूं म्हणटा. फादर मुल्लर आस्पत्रेचो डायरेक्टर मानाधिक बाब रिचर्ड कुवेल्लो, तशेंच आस्पत्रेंत सेवा दिवच्या इतर याजक भावांचो आनी मॉन्सिंजोराची चिकित्सा केल्ल्या सर्व डाक्टरांचो, नर्सिंग सिबंदीचो आमी उपकार बावुरतां. ह्या मरणविधीन भाग घेतिल्ल्या आमच्या फिरगजगरांचो कॉयर मिस्त्री श्री ऑल्विन नोरोना आनी ताच्या पंगडाचो, फिरगजेचो उपाध्यक्ष श्री स्टॅनी डिसोजा, लुड्स वाड्याचो गुरकार श्री रॉकी लोबो, ICYM संघाचो अध्यक्ष श्री रॉयस्टन डिसोजा आनी इतर संध्यांचो आनी गवळी परिस्थितीच्या संध्यांचो उपकार बावडून देव बरें करूं म्हणटा. आनी आज मुस्तू जाणांनी वॉलंटियर्स जावन बरी करून शिस्त सांबाळल्या, तांचो एकल्याचोय हांव उपकार बावुरतां. सोमेस्तांक देव बरें करूं. मोगाच्यानो देवादीन भोवमानाधिक बाब डेनिस मोरसाच्या आत्म्याक 7व्या दिसाचे मीस येवच्या शुक्रारा मार्च महिन्याच्या 22 तारीखेर सकाळी 8 वरांचेर हांगाच आसतलें. आनी आतां आमी मुखले कार्यक्रम मंदरसेतल्या. तुझ्या पडतीन हे दोळसू आमचे उपकारी मन ताकेला श्रद्धांजली मारिफात तरी दिसच्या पडतीन हांगासराच्या समेस्त गवळी बापा आनी बिस्पांच्या धार्मिकांच्या सर लोकांच्या पडतीन उपकार बावडटा. फादर ऑनिसो सक्कड तयार केले आनी दुखेस्त कुटुंबा बुजयता. आज प्रवचन दिल्ल्या फादर ओनिल आनी श्रद्धांजली फादर पॉल, तुमचोय उपकार बावडटा. आतां फुडली रीत आमी सोलोन वरया.
मेल्ले कोडीक मातयेक लावून सो कायदो बावार्थ्यांचे साली प्रमाणे पाळतना धन्य देवाक विश्वासान प्रार्थुया. या आमच्या बाबा याजकाची डेनिसाची आम्ही मातयेक लायता ती विनाशी कूड सुरेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जीवनपणांत विनाशी करू आणि ताचो आत्मो भाग्यवंतांच्या जम्यान मेळो. अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकांच्या पासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या कांदार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभाव आनी भाग्यवंताचो सांगात ताका फावो जावं. बहुदयाळ बाप्पा आमच्या भावाचो याजक डेनिसाचो आत्मो आम्ही तुझ्या अधीन करता. क्रिस्त ते मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त संगता पुनर्जीवन तो जातलो म्हणून थीर बरवशान आम्ही पातयेता. या विनाशी जिवितांत तुझ्या साकराक आमच्या याजक बाबाक सबार देण्यानी तुवें भरलोय. अशें तुझ्या उदार मोनाची आनी क्रिस्त ते भक्तांच्या एकवटाची खुणा आमकां दिली. देखून आमी तुका दिनवासता. सुरेस्परा आमचे प्रार्थन तूं काकुळटीन मानून घे. तुझ्या साकराक सर्गींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसाव ती भावार्थ्यांच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिशी कर. अशें क्रिस्त सवें पावोन तुझ्या सांगाता आनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदां काल जियो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोगाच्यानो इगर्जेंत आतां मोरणाची रीत समतस कोणीय जर मोरणाचेर दिश्ट घालूंक बाकी असल्यार दोनी कुशीच्यांनी येवन मोरणाचेर दिश्ट घालून मदल्या दरवट्यांतल्यान भायर वयचें. सेमिस्त्रीक वचोंक परत तुमकां सांगता केवळ याजकांक धर्म भयणींक आनी कुटुंबाच्या लागशिल्यांक मात्र अवकाश आसतलो आनी केवळ एक रीत दवरूंक अवकाश आसा. बचपे फिरगेचे तर्फेन फिरगाज उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी मुखार येवन रीत दवरतली. ताच्या उपरांत आमी गायन आरंभ करतले.
सोम्या जेजू क्रिस्ता 3 दीस फोंडांत विशेव घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्यांचे फोंड तुवें पवित्र केले. कशें जरी कुडीनी केपूंक ते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो बरवसो वाडयतात. हे आमचें प्रार्थन मानून घे. ह्या फोंडांत तुज्या साकराक याजक डेनिस मोरस हाका शांत विशेव मेळो. तूंच आमचें पुनर्जीवनपण आनी जिवीत देखून ताका पुनर्जीवन करतस तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान सस्नाक प्रकाश बगूंक ताका पावय. तुजी येता राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. आमच्या भावाक या जिवितांतलो आपणा सरशी देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जीवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो. देखून आमच्या भावाक सोमयाचे अधीन करुया. सोमी आपले शांतीन ताका वेंगू आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करूं. आमच्या भावा पासत आमच्या सोमया जेजू क्रिस्त लागीं आमी प्रार्थया. ताणें म्हणलें, हांव पुनर्जीवनपणाने जिवीत, म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत मानता तो सस्नाक मरचो ना. लाजाराच्या फोंडार तो रडलोय सोम्या, आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केले. आमच्या बाबाक फादर डेनिसाक सासणीक जिवीत दी. आपले पाप रडिल्ल्या चोराक तुवें सर्ग बसयलोय. आमच्या बाबाक तुज्या राजांत घे. आमच्या बाबाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भगवंताच्या जम्यांत ताका एकठांय. आमच्या बाबाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसलय. ताका तुज्या सर्गीच्या जेवणाक बसय. आमच्या बाबाच्या मोरणा वरवीं आमी समेस्त तुकेस जाल्या. भावार्थाच्या बुजावणेन आनी सासणीक जिविताच्या भरवशान धैर्य दी. आमच्या सुम्यान आमकां शिकयल्लें मागणें म्हणया. सर्वेस्परा आम्ही तुझे लागीं प्रार्थना. तुझ्या मेल्ल्या साकराची काकुळट कर. आपल्या करण्यांची शिक्षा ताका दिवं नाका, कित्याक तुजी कुशी पाळूंक ताका मोन असलें. खऱ्या भावार्थान हांगा ताका भावार्थ्यान ते एकवट आयलाय. तेच परी तुज्या काकुळतेन सर्गेन देवदूतांच्या वरांत ताका स्वागत मेळो. क्रिस्त आमच्या सुमया मरेपात. देवा, तूं भक्ती भरीत मागण्यांक कान दिताय. आज भक्तीन निकेपिल्ल्या ह्या तुज्या साकरा मोन्सिन्योर डेनिस मोरस प्रभू भिजलेल्या सांगाता सर्गीच्या सुखांत वांटो लाभय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सस्नचो विशय दी ताका ही सोम्या निरंतर प्रकाशाचेर फंकोवन दी. समाधानाचे विषय घेवन देत. आमेन.
ज्ञाताच्या आवाजामी Sosli Ishtar Mari Vatarli Vedam Kantarja Vijam Kadarya Akrutagani गेला